50 मीटर फॉर 15 एडजस्ट अब पीआईटी सांगा पीआईटी सांगा क्लियर झाले 9 बरोबर क्लियर सारखं क्लियर झालं एक दुसरे कोकण रेल्वे स्टेशनाचो मुखावेलो फुटपाथ आसा थंय दोग जाण गाडी लागतात काल आमी काडपाक लागला आतां कितें जालें पयलीं काम चालू कर मदीं केन्ना तरी एक दीस आय वील गो देर टू ले द फाउंडेशन स्टार्ट करपाक तें नाल्ल फोडपाक मागीर हांव मदीं केन्ना या म्हण काम कॉमेस केलें केलें जालें स्टार्ट हय ताका पयलीं हांवें वयर कर म्हटलें कवर जाता तितलें बेगीन पॉसिबल कवर केलें जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता ते सगळे येवन मेळिले म्हाका थँक्यू म्हणपाक कोमुंदारीचे ते सगळे जाण आयिले तर ते काम पीडब्ल्यूडी करता पीडब्ल्यूडी फुल रेनोवेट बिल्डिंग रिनोवेशन फक्त ओके पीडब्ल्यूडी इज स्पेंडिंग एटलीस्ट 2 crores of rupees फॉर द रिनोवेशन परतून तितून गव्हर्नमेंट ऑफिसान शिफ्ट करतले का दॅट डिसिजन तशें आसता आसा तांकां दितलें न्ही तें आसा तशें गव्हर्नमेंटान टेक ओवर करूंक ना बिल्डींग टू द कोमुंदाद ऑफ सालसे तांकां सांगलें हांवें तांकां क्लियर सांगलें what we are doing today is only renovation, strengthening the building. Whoever was occupying, ताकाच मेळटली बिल्डींग त्या प्रॉब्लेम ना मेन रोड्स सगळे म्हज्या कोतान आज पर्यंत म्हाका कंप्लेन ना मेन रोड्सांची इंटरनल रोड्स कोण जाय हांव म्हणना तुका इंटरनल कितले आमचे केले रोडाची विड्थ कितली आसा कितली किलोमिटर्स आसा आनी इलेक्ट्रिसिटी तर ताणें सगळे रेकलेसली फोडल्या मागीर गॅस पायपलायन लायट गॅस पायपलायन आतां सद्या हांवें तांकां सांगलां पावसान कांयच हात लावपाक दिवपाना पण आतां लायट समज गेली बिल्डिंगाची केबल फॉल्ट जालो लोकांक काळखांत दवरतलो सांग म्हाका कट करचो पडटा काल आख्या पळय कोण तरी वायरल केल्लो आख्यान ताका केबल फॉल्ट जालो तो काडून घालून करचें पडलें ताका रातयां कर म्हटलें पूण ताका उपाय ना न्ही ताका बिल्डिंगेंतल्या लोकांक कसो काळखां उडयतलो ताजे ही हॅज सम प्रॉब्लेम विथ रिस्पेक्ट टू रोड फ्लायओवर देर सो दॅट आय हॅव टोल्ड हिम आय वील कम फॉर जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ नॅशनल हायवे कन्सल्टंट ताजे थंय तागेलें एक एप्रेहेन्शन आसा की ज्या पद्दतीन प्लॅन केला त्या पद्दतीन केलें जाल्यार इट वील एफेक्ट हीज दीस ऑर ताका सगळेंच हें जातलें म्हणजे गाडयो डायवर्ट जातल्यो किंवा थंय तुका भितर सरपाक एंट्री मेळपाना अशें कितें कितें आसा ताजें So I am not the person to take a decision on that. So I have told him I will call the chief engineer of National Highways. I will call the consultant and I will personally visit your site. तू राव त्यांना केन्ना तरी दीस थंय येता. So तागे within the scope of this if we can help me, we will help. आज आमचो प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर सगळे आज पावतात गोंय. They had gone for the meeting. So I will come to know by tomorrow what is the exact position. So मागीर हांव तुमकां सांगता सारके डिटेल्स हांव हाफ हार्टेड ते हें मारपा तशें मानना आय स्पीक विथ द एविडन्स ऑर्डर्स इशूड बाय द मिनिस्ट्री तशें म्हणजे सो दॅट बेश्टेच ते हांव एनावन्स केलो आनी गेलो आनी मागीर कांयच ना अशें जावपाक जायना सो म्हाका ते ऑर्डरी बिर्डरी सगळ्यो मेळ्ळी देन आय वील टेल आय शो यू thing transfer of house tax transfer of trade license so हांवें एडमिनिस्ट्रेटराक सांगलां की म्हाका 2-3 दिसां भितर एक लिस्ट दी नंबर ऑफ केजीस ऑफ हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर पेंडींग सिन्स वेन पेंडींग रिजन कित्या खातीर पेंडींग तशेंच ट्रेड लायसन्स कित्याक पेंडींग हे म्हाका लिस्ट मेळ्ळें जाल्यार फुडले मिटींग परत हांव सगळीं लायसन्स क्लियर करता ताणें तो फास्ट करता एडमिनिस्ट्रेटर गिवींग डायरेक्शन व्हेरी फास्ट ऑन द स्पॉट सो तें प्रॉब्लेम ना आमी 2-3 केजी ऑन द स्पॉट सॉल्व केल्यो एकल्याच्यो ताका सांगलें आतां सांजे 5 वरां पर्यंत ताजें परमिशन दी सी होल पर्पज ऑफ
listening to the public grievances is to resolve the issues as fast as possible. हांगा येवन जावन तांकां जस्टीस मेळना जाल्यार वाय दे वील बिलीव द गव्हर्मेंट. ते म्हणटले कसलें गव्हर्मेंट रे, सांगून सुद्दां मिनिस्टरान काम करना अशें इम्प्रेशन जाता न्ही. सो आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर. हांव नोट डावनूय करून घेता. आतां कोणें सांगला 5 तारखेक क्लियर करता. 5 तारखेक हांव परतो फोन करतलो. फॉलोअप जाता. हय ट्रेड लायसन्स आनी एअर लायसन्स भायर आनी कितें जावपाचें बाकीचे बारीक त्यो म्हणटा त्यो ऑन द स्पॉट चीफ ऑफिसर ना आनी ना कावन्सिलर्स येता न्ही. कावन्सिलर सगळे आशिल्ले. आमचो चेअरपर्सन एक्स चेअरपर्सन आशिल्लो, जे दिपाली सावळ आशिल्ले, महेश आमोणकर आता हांगा सुद्दां आसा. दे ऑल कम इफ देर वाट इफ दे हॅव एनी प्रॉब्लेम. म्हणजे ते हो आशिल्लो थंय राजन आजगांवकार आयिल्लो गांधी मार्केटान ताची कितें तरी आनी कितें PWD. सर काय वाठारान अजूनही रस्ते सारखे ना, नावेलींनी फोडून दवरल्या. 25% रोड उरला आणि 75% रोडूच ना. खंयचे एरिया मांडोप, नावेली. मांडोप नावेली वॉज प्रॉब्लेम क्रिएटेड मेनी मंथ्स बॅक बिकॉज थंय सगळे इलेक्ट्रिसिटी केबल घालपाक फोडला, वॉटर पायपलायन घालपाक फोडला, सगळे कडेन फोडला. तरी आसतना हांवें तो हॉट मिक्स करून घेतलो पळय. ते शनी देवळा कडेन बी वता त्या सायडीचो सगळो रोड आमी प्रायोरिटीचेर हें करून घेतिलो, हॉट मिक्स करून घेतलो. थोडे कडेन हें अशें आसा टील टायम अजूनही गटरही बांधता. ताका उपाय ना न्ही. पयलीं सुरवाते पासूनच सी थोडे गजाली कश्यो आसा, थोड्यो गजाली आतां हांवें ऑर्डर काडल्या की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें काम पळय आसा तें सगळें PWD करतली आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पयशे भरतले. क्लियर सारकें. म्हणजे पयलीं एस्टिमेट पयलीं क्लियर करून अप्रुवल घेवन पयशे डिपॉझीट करतकीर रस्तो फोडपाक परमिशन मेळटलें. तर पयलीं फोडल्या तें बरें आसा. तें म्हणटा आमी आतां झक मारीत करचें पडटा न्ही. पण आता पाऊस सुरू झाला, कशें कितें करतले ते. आतां जेट पॅचर्स मोस्ट प्रॉब्ली ह्या 8-10 दिसां भितर दोनूय जेट पॅचर्स येतले. ते जेट पॅचर्स घालले जेट पॅचर्स घालून खंय कितें आसा तेंय करपाक मेळटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.